मडगाव पिंपळकट्टा सामकार वाईट स्थितीत आशिल्ली इमारत मातये बरोवन करची म्हणून आदले उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकार हांणी मागणी केल्या। या इमारतीच्या बाल्कनीचो कांय भाग कोसळिल्लो। मडगाव नगरपालिकेन ही इमारत मातये बरोवन करपा खातीर पावलां उखलची अशें आजगावकार हांणी सांगलें। सारखे डेंजर प्रॉब्लेम जाल्ले आहात मडगांव। जी ओल्ड बिल्डिंग आहात मोडपाच्या मोडून पडटली ह्या स्तरार आहात पावसान। तेजे भितरली जी न्यू मार्केटातली बिल्डिंग जी बरोडा बँक आसलेली ओल्ड बरोडा बँक ते सुद्धा सोडून गेले भितरले की केन्नाय पडू शकतात आणि ते डॅमेज जावू शकता। ते बिल्डिंग कट कर म्हणलेले ते सायडीक आमची वेंडर्सांची दुकानां आहात आणि ती पडल्यार ते सगळे लॉस आणि केन्ना हानी मारक जावू शकता, कोणी मोडू शकता। म्हणून अर्जंटली काही पार्ट तेणे आता मोडला, पण जो मोडपा जाय तो पार्ट मोडूकूच ना। हे कितें चल्ला काय म्हणून बिल्डिंग समज तुम्ही डॅमेज करतात या तुम्ही पार्ट जो डेंजर आहा तो काडपा आसता सगळो काडपा जाय न्ही। जो डेंजर आहा तो काडपा जाय, तेजे भितरलो एक पार्ट काडून आनी तो केन्नाय जावं शकता, मोडू शकता आणि कोणाची हानी जावू शकता। म्हणून माझो डिमांड आहा आता ताका सांगता आयल्या तांणी सांगपाक की तो बेगींतल्यान बेगीन तो जो सिरियस जे आहा पार्ट आहा तो मोडून उडयता आणि लोकांक साल्वार करपाचें, मार्केट साल्वार करपाचें। ना जाल्यार आता ही डिझॉल्व जावपा आयले, आज कितें डिझॉल्व जाता म्युन्सिपालिटी, फाल्यां आमी त्या एडमिनिस्ट्रेटाक गट धरता। आमची पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आसता, फाल्यां कितें जाल्यार तेजी जबाबदारी आसतली म्युन्सिपालिटी। खंयचीसो पार्ट तो डेंजर आहा तो तुजो मार्केटान एंट्री मारता पळय तो लास्ट पार्ट जो बाल्कनीचो आहा तो ते सायडीचो तो पार्ट एकदम डेंजर आनी तो केन्नाय जावंक शकता आणि त्या वेंडर्सांचे आमचे पडू शकता आणि वेंडर्सांची हानी जावू शकता। जे लोक सगळे आहात ते तुझे ओबीसीचे लोक आहेत, म्हणून हांव म्हणटा तांकां की अर्जंटली तो पार्ट तेणें उडोवपाक